गोंय सुटके झुजांत कर्नाटकांतल्या जायत्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी बलिदान दिलां। कर्नाटक सरकारान मंगळुरांतल्या कोंकणी भावांक जमीन आनी 5.5 कोटी रुपया दिल्यात। आमकां घाटी म्हणून आमचो अपमान करूं नाकात, राजकारणा खातीर ल्हान लोकांचो वापर करूं नाकात अशें आवाहन कन्नड साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हांणी मनोज परब हांकां केलां। सिद्धण्णा मेटीच्या फुडारपणा खाला कर्नाटक शीम विकास प्राधिकरणान गोंयांतल्या कन्नडिगांच्या प्रस्नांचेर चर्चा करपा खातीर जुवारी नगरात खासा बसका जाली। बॉर्डर अथॉरिटी सून 5 करोड चालू आसा कोंकणी अकाडमी, कोंकणी वाडोवपाक, कोंकणी शिकोवपाक, कोंकणी वर्स चड हे कल्चरल वाडोवपाक खातीर आमी कोंकण अकाडमी भवनाक 5 करोड दिल्ले, जगा दिल्ले। मंगळूर पळय 5 करोड 5,500 lakhs जाय जाल्यार तुमकां डिबेट्सान हाडून दाखयता, कोण विचारपाक येता हांव सांगता तुमकां। पळय मंगळुरान 5 कोटीचे कोंकणी अकाडमीचे भवन चालू आसा। कितें प्रॉब्लम आसा? आमी केन्ना तरी ते कोंकणी कित्याक बांदता, मराठी कित्याक बांदता? अरे आमचे गोंयाचे लोक बरे बेळगांव वच मरे, कितले कोंकणीचे लोक आसा थंय। बेंगलोर वच, कोण खंय ना म्हणून सांगता तो। आमचे गोंयकार सुद्दां थंय पोर्तुगीजान वचून मेयर जाल्लो आहा। हां, तुमी इतली धाकटे मायंड घेवन बसपाची गरज ना। आमकां ब्रॉड मायंडेड चिंतपाक जाय, आमी सगळे भाव भयण म्हणून। चडशे लोक म्हाका कमेंट करता तांकां कोंकणी उलोवपाक येना, कोंकणी तुमी येवन कर्नाटकान कन्नडा उलोवंक शकता। तुमकां 100 वर्स जालेले आहा बेळगांव रावून, तुमकां कन्नड उलोवपाक येता? हांव तुमी कोण उलोवपी सगळे उलोवंक ना, फक्त ते 4-5 लोक आसा उलोवपाचे लोक। चड गोंयकार आमचे बरोबर आसा, आमकां सपोर्ट केलेले आहा।